Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी जुदा जुजेशी गेलो आनी ताणें म्हणलें, उपकार करून धोनिया, तुज्या सेवकाक कुशीन व्हरून तुजे कडेन उलोवंक निर्मी. तुज्या सेवकाचेर तूं रागार जावं नाका, कित्याक तूं आमकां खुद फाराव म्हणूं येता. म्हज्या धोनयान आपल्या सेवकांकडेन अशें विचारलें, तुमकां बापूय ओ भाव आसा? आनी तुका आमच्या धोनयाक आमी असो जबाब दिलो, आमकां एक म्हातारो बापूय आनी म्हातारपणार जल्मलोलो एक भाव आसा. हाचो भाव मेला आनी ताचे आवयचो तो ताका एकलोच उरला, आनी ताचो बापूय ताची चोड अपुरबाय करता. तेन्ना तुज्या सेवकांक तुवें म्हणलें, हांवें ताचेर नदर घालूंक ताका म्हजेशी हाडात. तुमचो धाकटो भाव तुमचे बराबर येना जाल्यार हांव तुमकां म्हज्या फुड्यांत घेवचो ना. तुज्या सेवका आमच्या बापायशी आमी गेल्या तेन्ना आमच्या धोनयान सांगलोलें तें सगळें आमी ताका सांगलें. वचात आनी इलो ओरो आमकां हाडात अशें आमच्या बापायन आमकां सांगलें. तेन्ना आमी म्हणलें, आमच्यान वचूंक जायना. आमचो धाकटो भाव आमचे बराबर येता जाल्यार आमी वेतांव. आमच्या धाकट्या भावाक आमचे बराबर वेल्या बगर आमच्यान त्या मनशा मुखार उबें रावूं नजो. तुज्या सेवकान आमच्या बापायन आमकां म्हणलें, म्हजे बायलेन म्हाका 2 पूत दिले म्हूण तुमी बरें जाणोत, आनी एकलो म्हाका सांडून वेतोच. खरेंच ताचे कुडक्यान कुडके केले आसतले म्हूण हांवें म्हणलें. आनी आयच्या दिसा पर्यंत हांवें ताका केन्नाच पळोवंक ना. आतां हाकाय म्हजे सोरशिलो तुमी व्हरतात, आनी ताका कितें वायट जायत तर म्हाका दुखांत घालून हे म्हजे पिकलोले केंस तुमी मेल्ल्या मदें धाडतल्यात. थंय आसलेल्या सगळ्या मुखार जुजेन आपल्या भावांक आपली भावना आनीक लिपोवन दवरूंक जालें ना. आनी ताणें म्हणलें, म्हाका एकलोच दवरात. म्हणटच जुजेन आपल्या भावांक आपली वळख करून दिली तेन्ना थंय आनीक कोण नासलो. पूण तो इतलो व्हडल्यान रडलो की इजिप्तकारांनी आयकलें आनी फारोवाच्या राजमालांत पर्यंत ही खबर पावली. जुजेन आपल्या भावांक म्हणलें, हांव जुजे, म्हजो बापूय आजून जिवो आसा. ताच्या भावांच्यान जबाब दिवंक जायना जालें. तांकां सारकी जींट कशी मारली. उपरांत जुजेन आपल्या भावांक म्हणलें, म्हजे बोगलेक येयात. ते ताचे बोगलेक येतोच ताणें तांकां सांगलें, हांव तुमचो भाव जुजे. तुमी इजिप्तकारांक विकलोलो तो. आतां तुमी खंती बरीत जावं नाकात, आनी तुमी म्हाका हांगा विकलो म्हूण तुमचो गुन्यांव करूं नाकात, कित्याक तुमचो जीव सांबाळूंक देवान म्हाका तुमचे फुडें धाडलो.
देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो उगडास दवरात. ताणें देसांत दुकोळ पडूंक दिलो. तांचे उदर पोसून काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिल्लो जुजे तो. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो उगडास दवरात. ताचे पांय सांकलींनी बांदलोले. ताचे मानयेचेर लोखंडाचें जूं बसयल्लें. शेकीन ताणें पारकून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो उगडास दवरात. तेन्ना ताका बंदखणींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्रांच्या पातशायान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारबारी नेमलो. आपले आस्तेचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो उगडास दवरात. उद्गार. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वचून सोर्गींचें राज लागीं पावलां अशें परगोट करात. वायटांकारांक बरीं करात. मेल्ल्यांक जिवंत करात. कोडकारांक नितळ करात. देवचार काडात. तुमी फुंकोट घेतलां, फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबें लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती ओ 2 आंगावलीं, ओ व्हाणो ओ दांडो. कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोकरांत ओ गांवांत भितर सरतोच तांतूं कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयसरले भायर सोरोसोर तांगेर रावात. ताच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार न्हय म्हूण तुमचीं उतरां आयकोना जायत जाल्यार त्या घरांतले ओ नोगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ फाफडून उडोयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, त्या नोगरा परस सोदोम आनी गोमोरा गांवांक जोडतेच्या दिसा अदीक दिलाय मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वायटाकारांक बरीं करात. मेल्ल्यांक जिवंत करात. कोडकारांक नितळ करात. देंवचार काडात. तुमी फुंकोट घेतलां, फुंक्या दियात. माथ्यो 10:8. 5वी शिकपी भुरगो शाळेंत सदांच बरो शिकून बऱ्या गुणान वर्गांत पयलो येतालो.
शिक्षकां सांगाता ओ भुरग्यां सांगाता ताची वागणूक बरी आशिल्ली. कोणूय भुरगो शिकपान तितलो हुशार नासत जाल्यार तो तांकां सदांच आपलो आदार दिता. तशेंच फिरगोच्या मळार वेदी सेवक कसो मोगान आनी हुशारकायेन सेवा करता. ल्हान भुरगो तो खरो, पूण ताच्या जिवितांतल्यान ल्हान ल्हान बऱ्या शेगुणांतल्यान जेजूक तो फोरगोडटा. जें देवान ताका फुंक्या दिलां दुसऱ्यांच्या बरेपणां पासत फुंक्याक दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात आनी आदी. तुमी फुंकोट घेतलां फुंक्या दियात. आमचे थंय घडये व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री करूंक जावच्यो नात, पूण ह्या उत्सवीक वर्सांत आमी दुसऱ्यांक भरवासो दितोली मनशां जावंक येता. देखीक गरिबांक आदार दिवन, जाणट्या भावा भयणां सोवें आमचो मोग दाखोवन, आमकां संदी मेळटा तेन्ना बंदकोणींत भेट दिवन, जावं घरांत पिडेक लागून कोश्टवतात तांची मोगान सेवा करून, हॉस्पिटलांत भेट दिवन, गरजेवंता सोमें उदार जावन, हातूंतल्यानूच आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक शकतात. हें सगळें आमच्या कुटुंबांत पयलें सुरू करुया. मोबायल, पॅट्स, टीव्ही हांचेर वेळ थोडो करून एकामेकाक आनी गरजेवंताक वेळ दिवन देवालें देणें वांटुया. मोगाच्या बापा, गरजेवंतांक न्हयच फकत दुडवांचो आदार, पूण वेळ दिवन आमी मागणें करून तेंको दिवंक, आमी वावरूंक आमकां तुज्या मोगान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.